नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्यो खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कलम 39 रद्द करात म्हण मंत्र्याच्या बंगल्यात गेल्ल्या आंदोलका आड सरकारा वरवीं जातली चौकशी. सरकारान सत्यशोधक समिती केल्या स्थापन. टॅक्सीकारा वांगडा सोमारा परतून जातली चर्चा. येरादारी खात्याचे 3 अधिकारी आणि प्रतिनिधीची समिती करतले स्थापन. 10 दिसांत टॅक्सीकारांचो प्रश्न जातलो सुटावो. मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. राज्यात आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप जातले कठीण. आमदार विजयाची भविष्यवाणी. मायनिंग सुरू जावन लेगीत थळाव्याक मेळना पडद्यान्न, सांगता विजय. लयराई देवीची जात्रा विघ्नाशिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड, भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी पाळची शिस्त आनी नेम. फावो ती उपाय येवजण बेगोबेग पुराय करपाक यंत्रणा लागल्या कामाक, सांगले मुख्यमंत्र्यान. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्या गरजे भायर धाडिल्लो बंदखणीत. लुईस बर्जर हाका आपूण केन्नाच मेळूंक ना. आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव दिले रिजाव. केळशी वाठारात बायत सापडली कूड. या घडणुके उपरांत वाठारात पातळा खवदळ. ताणें जीव दिवंक ना हो खून आसूं येता असो थळाव्यांचो दुबाव. पुलीस करतात तपास. आता खबरो विस्तारान. नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलना वेळार नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या दोनापावलाच्या घरा वेल्ल्या मोर्चाची सरकारा वरवीं चौकशी जातली. महसूल सचिव संदीप जॅकीस हाच्या अध्यक्षतेखाला सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केल्या. या समितीन बेगिनात बेगीन अहवाल सादर करचो असो आदेश जारी केला. पळयात. 23 फेब्रुवारीच्या राती आंदोलकांनी दोनापावल हांगच्या नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराचेर मोर्चा व्हरून कलम 39A रद्द करपाची मागणी केल्ली. पुलिसांनी मोर्चा थांबोवपाचो खूब यत्न केल्लो, तरी लेगीत आंदोलक दुसरे वाटेन वचून मंत्र्याच्या घरामुखार बशिल्ले. तशेंच आंदोलकांनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आड घोशणाय दिल्ल्यो. ताचे उपरांत तेच राती आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलक जमिल्ले. मजगती सत्यशोधक समितीची नेमणूक करपाचो आदेश मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांडावेलू हाणें जारी केला. दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी एकनाक लेटस, टिकम सिंग वर्मा हे समितीचे वांगडी आसात. मंत्र्याचे खासगी आनी घराचेर मोर्चा काडप अयोग्य आसा आनी ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्ली. बंगल्याचेर मोर्चा वेल्ल्या संबंधी विरोधी फुडारी युरी आलेमाव आनी हेरा आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस चौकशी करता आसतना आतां सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमी पारंपारीक पद्दतीन टॅक्सी चलोवप चालूच दवरतले. सरकाराक पारदर्शकताये खातीर वा पर्यटकाच्या सुरक्षे खातीर उपाय करपाक जाय जाल्यार आमी सहकार्य करपाक तयार आसात. मात आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस नाकाच म्हण टॅक्सीकार हट्टाक पेटला. सरकारान जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केला तेन्ना सावन गोंयचे टॅक्सीकार माफिया म्हण फामद जाले. पयलीं आमची ब्रँड एम्बेसेडर म्हण वळख आशिल्ली अशें टॅक्सीकार योगेश गोवेकाराचें म्हणणें. लेट्स सी, इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरीच जाता. बट आमकां असो आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चलता टॅक्सीचो तो तेच पद्दतीन बट ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें करूंक जाय, मेकॅनिझम हाडूंक जाय, ट्युरिस्ट सेफ्टीक लागून बी, नाल्यार वी आर रेडी फॉर दॅट. बट आमी एपार येवपाक रेडी ना. आख्ख्या संवसाराक ॲप बेस्ड वर्सीस ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्साच्या भितर झगडी चालूच आहा. आनी सरकारान जेन्ना पळय ॲप बेस्ड टॅक्सी हांगा गोंयांत हाडला पळय तेन्ना जेन्ना आमी माफिया जाल्ले तेच्या पयलीं आमी ब्रँड एम्बेसेडर जाल्ले. सो गव्हर्मेंट इज कमींग विथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी. वी आर रेडी, बट ॲप बेस्ड इज नॉट अ सोल्युशन आनी आमी ॲप बेस्डाक येवपाक रेडी ना. तुमकां मायकल लोक सपोर्ट करता तो येयला आयज तुमकां सपोर्ट करपाक. आतां कितें आहा, मतांक लागून खुबशे जाण सपोर्ट करतले न्हू. आतां इलेक्शनूय लागीं पावल्या. सो दीस मायट बी अ पॉलिटिकल गेमी, काय सांगूंक शकना. बट इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरी गजाल. इश्यू रिजॉल्व जाता जाल्यार कित्याक आमची अरावंड टॅक्सीकारांची 20-25 फॅमिली आहा. बरे भशेन तरी पोट भरतले. 2018 जेन्ना गोंयांत येयल्या तेन्ना जेन्ना आमच्या टॅक्सीकारांक त्रास जाता, टॅक्सीकारांची केशी पडल्यो, धंदो सोंपलो आनी खुबशे बिझनस काबार जावपाची कंडिशन आसले. सो आयज जर आमचो धंदो पारंपारीक जो वेवसाय चलता जो आमी वाडयल्लो आहा टुरिझम स्टेक होल्डरांनी टॅक्सीकारांनी तो आमच्या हातीन उरत जाल्यार बरी गजाल.
गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा. हाका लागून सरकाराक येवपी विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातलें अशें गोवा फॉरवर्डाचो पक्ष मुखेली विजय सरदेसायान भविश्यवाणी केल्या. मजगतीं मायनिंग सुरू जाल्या, मात थळाव्याक प्राधान्य दिनात. वेदांतान सरकाराक विकतो घेतला, ताचे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात. अधिवेशनात 42 तारांकीत, 210 अतारांकीत, 14 शून्य प्रहार सबमिशन, 14 लक्षवेधी प्रस्ताव, 4 खासगी विधायकां आनी 3 खासगी वांगड्यांचे थाराव सादर केल्यात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले. गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा, देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शनां आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिजोल्युशनां मूव्ह करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराची इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव्ह केल्या हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेडरल निगोराचें बील खूब जाणांनी मूव्ह केलां आसतलें, हांवें मूव्ह केलां. आनी बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती, गोंयचे सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचें रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचें रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हें प्रोटेक्शन आहा. सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा. सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातल्या तातून गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे दीप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना. 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात? कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे, आमचे राज्याचे, हे लोकांनी विसरचे म्हणून. मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला, ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला. हे भाजपा खातीर घातक थारतले. मायनिंग सुरू जाल्या, मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता. स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट परतून आडवपाक वतात. हे मुळगांव आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात. सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकाराक दर एकल्याच्या जिवाची काळजी आसा, मात लयराई देवीची जात्रा विघ्ना शिवाय जावच्या खातीर जात्रे वेळार धोंड तशेंच भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी शिस्त आनी नेम पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. फावो ती उपाय येवजण जाता तितल्या बेगीन पुराय करपा खातीर प्रशासकीय यंत्रणा कामाक लागल्यात अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. शिरगांवचे लयराई देवीच्या फाटभुंयेचेर आमदार प्रेमीन शेट हाचे सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आनी हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तशेंच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार वेवस्थापन कशें करचें
ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले. देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली. दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचे काम सध्याक चालू आसा. जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला. पळयात. जात्रेच्या निमित्तान लहराई देवीक नमन करता ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचे लोकल MLA पेमेंट शेख हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय तें घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी त्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी रोखडें हांव लहराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो वॉच रूट ह्याच्याच खातीर आनी वॉच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें इन्सिडंट परत केन्ना जावचो ना. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पर्यंत सगळे करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर टू वेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. ताची सगळ्यांचें सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्याक गरजे भायर बंदखणीत धाडिल्लो. आपूण लुईस बर्जर हाका केन्नाच मेळूंक ना. तो कोण तें आपल्याक अजुनूय खबर ना. ताका संबंदीत आशिल्ले मंत्री जाले आनी आतां सुशेगाद जाल्यात अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हाच्या काळात आपणे विधानसभेत ड्रग्साचो प्रश्न मांडिल्लो. बंदखणीत ड्रग्स ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें पूण उपरांत तें सिद्ध जालें अशेंय तांचें म्हणणें. राज्यांत वाडपी ड्रग्स प्रकरणात विशीं तांणी हुस्को उक्तायला. पळयात. आज ड्रग्स म्हटलें जेली पासून चालत न्हू आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पण केस ना म्हणून आनी तेज उपरांत SMC जातकीच रोखडें जेलींतून ड्रग्स धरलें. उड आसा तुमकां? हा उड आसा. हांवें हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो कार्यकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलींत घातलो. पॉलिटिक्सान पडलो जेली बगीच पडा सगळें बगीच पडा किंवा लुईस बजाज म्हूण तेजेर म्हाका भितर उडयलो. लुईस बजाज म्हणटा हांवें केन्ना चलना तेका मनीस चलना. लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना हांवें सुसेगाद आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली. लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवंक ना. लुईस बजाराकूय चोवना. लुईस बजार पण म्हणटा तेंगे चलो तेका गेले मिनिस्टर करून हांवें एक एक कॉलेज कडेन एक एक स्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हण. कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स ओडटा. पूण ड्रग्स पळय म्हणटा तें एक पाटी तुका तूं पिवोंक लागलो तूं खावपाक लागलो तूं मागीर कोण म्हण म्हणटा कोण म्हण कोवडन म्हण सारको मागीर तुका चान्स आसना. ड्रग्स म्हणटी एक वस्त सारकी डेंजर आनी हे ड्रग्स तरी बंद कोनाय गोंयांत. आनी गोंयांत तें आतां तितलें वाडलां ड्रग्स वाल्यान धरताय पुलीस तेंगे ड्रग्स कलेक्ट कोताय आनी तेका कोताय भितर उडयताय तेंगे मागीर आदोगाद येता तेका सण वता. हें जावपा जायना. चडशे भुरगे पळय जेन्ना आज काबार जाता यंग भुरग्याचे ड्रग्स खावन काबार जाता. ड्रग्स म्हणटा बंद जाता तेंकां यंग एजीत तें कोणा ड्रग्स म्हणटा तें यंग एजीत तेंकां बरें दिसता. पूण हें ड्रग्स म्हणटा तें बंद जावपा जाय. हांव मागता आज चड मागता सरकारा कडेन ड्रग्साचें रिस्ट्रिक्ट करपाक.
केळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयला. केळशी वाठारात 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी ही आत्मघातकी कर्तूप न्हय तर खून आसूं येता असो दुबाव उक्तायला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केळशी वाठारात रावपी 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. टिओफिलोच्या गळ्याक दोरयेचे दाग आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर जायते प्रस्न उप्रासल्यात. थळाव्या लोकांनी ही घडणूक आत्मघातकी कर्तूप न्हय तर दुबावीत खून अशें म्हणत पुराय तपास करपाची मागणी केल्या. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत घडणुकेचो तपास सुरू केला. पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. मरणाचे खरे कारण तपास जाले उपरांत स्पष्ट जातले. डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां बांयत. आमी इन्क्वायरी आमची चालू आहा. इन्क्वायरी जाले एवढी आमी सद्या रजिस्टर करता तातूंत आनी फुडली कारवाय कितें ती चालू आसा. तो आमकां सकल कोणी खबर मेळ्ळी. हांव मिसा गेलो आसलोले. म्हाका कोण सांगपा येयला सेशन जालें म्हणून. सो मागीर इंगेन बांयत चयतात पडो आसलेलो. मागीर पुलीस स्टेशन वचून पुलीस सगळें इन्फॉर्म केलें आनी तेम मागीर सगळें पुलीस येयली हिंगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेगे बॉडी भायर काडली. सो बॉडी भायर काडून तशें ते गोड्या दोर घेवन टायट करून म्हणला. सो तें दिसता की मर्डर एश म्हूण. अजून तें कन्फर्म जालो ना मर्डर म्हूण पूण इट लुक्स लायक अ मर्डर. हेचे पयलीं आनी इन्सिडेंट जाले. हेचे पयलीं तेगे घरान तेगे भाऊ एकल्या मारलेलो. सो तेन्नाय म्हणटाली ती मर्डर म्हूण पूण कांय हें करूं ना. प्रूफ जावं ना मर्डर म्हूण. सो आतां तुमकां कितें दिसता हेजी? हेजे आमकां दिसता ही मर्डर एश दिसता पूण तें प्रूफ जावपा जायना. इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हटल्यार तें सारकें कळटलें कितें तें. एकटो रावता तो? तेगे घरा एक आनी भयणी आहा काजार केलो. भयणी हिंगा रावता 2-3 वर्सां हिंगा रावता. सो ते हिंग कितें रावता तें खबर ना. तेगे चेडो बेनावले जायते भाशेन कावस आयकलो आहाय तेगेले लोकांनी. सो तेका लागून ती हिंगा रावताय आनी तो चेडो हें कोत्ता सगळें तेगे चेडो आनी तो चाली तेगे दोगांय आनी एक लोकांक भुरगो जायचं 8 वयता येता वयताय तेंगे थिंगा. सो तिंगा म्हाका ना दवरलो ना कोणा. अजून कांय हें जालो ना. तेंगेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. जालें ना अजून कांय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. काणकोणांतल्या गांवडोंगरी वाठारांत 2473 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या श्री मल्लिकार्जुन देवाचो वर्सुकी जात्रेक बुधवाराक सावन भक्तिभावान सुरवात जाल्या. बुधवारा सवाशिणीचो दिवजाचो उपास, देवाची पालखी मिरवणूक आनी खाशेली पुजा जाली. बिरेस्तारा सकाळी दिवजा भोवरी मिरवणूक फुडल्या प्रवेश दारांतल्यान ढोल आनी जगाटीच्या आवाजान भायर काडली. देवळाच्या आवारात धार्मीक विधी आनी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयले. जात्रेक भक्तांची व्हडा प्रमाणात गर्दी भरिल्ली.
कडल्यान गावडोंगरी एक अत्यंत ह्या भागातले म्हणजे भागातलेच पूर्ण गोंयभराचें आसली एक जागृत देवस्थान आणि आज ताची शिगम्या सप्तकास पार्श्वभूमीचेर जात्रा सुरू जाता आणि वास्तवीक राती काल साकून जात्रा चालू आसा. काल आमी तशेंच श्यामेळार म्हणटा ते जाग्यार गेले ती साकून ती तांगेर पेटारो बाकी सगळे येतात आणि अशा तरेचे सगळ्या म्हणजे 12 गांव जे आसा मेळून ही जात्रा करता. आमची वर्ष पद्धती प्रमाणे हजारो वर्सां जावन गेली पुरातनात पासून ही जात्रा आमची सुरू आसा आणि ह्या जात्रेक जे परगांवचे लोक कर्नाटक महाराष्ट्र अशे ह्या देवाचे भावीक तिकडेन आसाय ते लोक आज जात्रेक मुद्दम हांगा येता ते भक्त देवाले आणि देवाचो तेंचेर आशिर्वाद आसा. एकामेकाचो कसलो भेदभाव नासतना जे आमचे 7 वांगडी आणि म्हाजन आणि बाकीचे भावीक सगळे एकत्र येवन ही जात्रा मोठ्या उत्सवान आमी मनयता. आम्ही आता आसात काणकोणच्या गावडोंगरी ह्या भागातल्या श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवस्थानात. हे देवस्थान अशी सांगतात की जवळ जवळ 2473 वर्सां पेक्षा चड जुने. तशें मल्लिकार्जुन देव म्हणना फुडें आमकां एक सामकें आमी त्या देवा फुडें नतमस्तक जाता. काणकोण तालुक्यात आनीकय मल्लिकार्जुन देवस्थान आसा. एक काणकोणचें श्रीस्थळ काणकोण हांगा दुसरें अवे खोतीगांव आसा त्या भायर गोंयभर आनीक मल्लिकार्जुन आसा. पूण हें देवस्थान मल्लिकार्जुन गावडोंगरी हें पुरातन अशें हेंचे थळावेले लोक सांगतात. काल ह्या जाग्यार दिवजांचो उपवास जालो, भोवरी जाल्यो. आयज सकाळ फुडें देवाची भोवरी जाली. परत सबंद प्राकारा भितर सबंद गांवचे लोक आनी कर्नाटक आनी भायल्यान ह्या मल्लिकार्जुन देवाच्या प्रांगणाक आयले. देवाची तनग घेवन ते आयले, नाचले आनी दिवजकांनी दिवज पेटयली. अशें महान परंपरा असलें श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान हांची आयज सांजे वेळार अवतार जातलो. मागीर लोकांक कौल मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारून. सरकारान काडिल्ल्या नेमाप्रमाण 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करच्यो. ह्या फाटभुंयेर कदंबाच्यो खुबश्यो डिजिटल बशी स्क्रॅप करपाच्यो आसा. ताका लागून 100 इलेक्ट्रीक बशीची मागणी केला. तशेंच मडगांव, म्हापशा आनी पणजे हे तिनूय बस स्टँड नूतनीकरण करपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केला, अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी केला. इलेक्ट्रीक बसी घेवपा जाय 100 बसी आणि मागीर आमकां आनी एक एजन्सी मार्फत आमकां आनी 50 बसी दिवपाक मेळटा. अशें करून आमकां 150 बसीचो आमचो डिमांड आसा इलेक्ट्रीक बसी. त्या खातीर जे कितें फंड्स जाय गॅप फंडींग म्हणून ताका प्रोविजन जाय ते करपा खातीर आमी सीएमा कडेन आमी प्रपोजल केल्ले कितें आसा. दुसरी गोष्ट आमचे 2-3 बस स्टँड आहा ते आमचे रिन्यूवड जावपा जाय, जावं मडगांवचो जावं म्हापशांचो. आनी वास्कोचो बस स्टँड आहा ते ऑलरेडी तेजेर जाल्ले कडेन आसा. तो 2 बस स्टँड हे मेजर आनी पणजेचो बस स्टँड अशे 3 बस स्टँड बरे जावपा खातीर तेजे आमचो प्रपोजल केल्ले कडेन आसा. तसो सरकाराचे जे कशें फायनान्स एवेलेबल आहा त्या प्रमाणे ते आमकां जातले. तिसरी गोष्ट आमचे जे मेन ऑफिस आहा परवरी ते सुद्दां हावजिंग बोर्डाचे एक तेन्ना फ्लॅट घेतलेले आहेत. त्या फ्लॅटान ते ऑफिस आमचे आसलेले. आतां आमकां ते ऑफिस आमचे कमी पडटा. आमकां स्टाफ वाडले कडेन आसा तर आमी आमची परवरी सेंट्रल ऑफिस आहा आमचें, सेंट्रल वर्कशॉप आहा आमचें. ते आमचो खूब जागो आहा तरी ते आमी ऑफिस बिल्डींग आमी बांदपाक सोदता. तेजोय प्रोसेस सुरू जाला. गव्हर्मेंटान तेजे आमची एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा. आतां तेजे टॅक्निकली तेजे प्लॅनिंग आनी मागीर ते सगळें जावन तेजे मागीर टेंडर जातले. त्या खातीर आमकां सरकारान ती मदत करपाची थरयल्ली कडेन आसा. आनी आमकां सद्या डिझल बसी आहा त्यो आमच्यो खुबश्यो अश्यो 15 वर्सांचे जाल्ले कडेन आसा. आनी त्यो 15 वर्सांचे गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 वर्सांची बसी चलोवपाक मेळना. तेन्ना आमच्यो गेल्या 2-3 वर्सांक आमचे कांय न्हू म्हणल्यार 150 सुमार बसी स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा. आनी ह्यो ज्यो 150 बसी आमकां भरून काडपा खातीर आमी आनी 150 बसी इलेक्ट्रीक घेतले जाल्यार ते आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. नाल्यार खुबसो ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांक खूब त्रास जावपाची शक्यता आसा. आनी आमकां वेळोवेळी सरकार मदत करता. आमच्या स्टाफांक पेमेंटा खातीर सरकारचे डिपेंड रावचें पडटा. आमचो जो कितें कदंबाचो जो रेवेन्यू आसा
तो डिझला खातीर आमकां यूज जाता, पार्ट्स घेवपा खातीर, जावं बशीचे टायर, बशीचे ऑयल, ह्या खातीर आमकां जाता. बाकीचो आमचो पेमेंट जावं आमकां नव्यो बशी घेवपा जाय जाल्यार बस स्टँड रिनोवेट करपा जाय, ह्या खातीर आमकां संपूर्ण सरकाराचेर अवलंबून आसता आनी सरकार ते आमकां वेळोवेळी मदत करता. पणजेच्या मतदान केंद्रा लागसर आशिल्ली खाणा जेवणाची दुकानां 11 मार्चाक सकाळी 6 ते रातीच्या 9 मेरेन बंद उरतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. तशेंच मतमोजणी केंद्रा कडल्यान 100 मिटराच्या अंतराचेर आशिल्ली दुकानांय मतमोजणी दिसा 13 मार्चाक सकाळच्या 6 ते मोजणी पुराय जाय मेरेन बंद उरतली. सकाळच्या खबरो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावला पावलदारी ढोलताशे तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचो भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता घुसे खोलयता घुमटाची धाम गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला, गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.